आसा आनी ह्या फुटसाला टोर्नामेंटाक गोंयचे 20 टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तांतले 2 गेमी फायनलाक पडले पोंडा फुटबॉलर आनी कॅना बेनावली हे दोनूय टिमींतले आयचे जैतून आमचे पोंडा फुटबॉलर जाल्ले आसात तांकां म्हजी परबी आनी दुसरे हारल्यांक बाराचे तांकां दुसऱ्या वर्साक तांच्यांनी बरें खेळून हे जैतून आनी नेक्स्ट इयर घेवचे सगळे टिमींनी एकदम उमेदीन पयलेच फावटी 20 टिमींनी पार्टिसिपेट जाल्ले आनी खरेंच म्हळ्यार एक फुटसाल बरो जालो नेटान जालो आनी सगळ्यांनी हातूंत भाग घेवन हो एक बरो टोर्नामेंट आमचो फुटसाल जाल्लो आसा देखून म्हणजे दोनूय टिमींची परबी दिता आनी फुडाराक हो बरो आनी अदीक जावचो अशें म्हणटा अशें बाळगिता आनी देव बरें आतां हो न्यू गोंयान टोर्नामेंट जाल्लो आसा आनी पयलेच फावटी 20 टिमींनी पार्टिसिपेट केल्लो आसा बिकॉज म्हाका दिसता लास्ट इयर आमचे 14 टिमी आसले ह्या वर्सा 20 जाले आनी म्हाका दिसता फुटसालान टिमीक चड उमेद आसा अशें म्हाका दिसता कित्याक तेंच्यांनी 20 गोंयांत फुटसालाचे ग्रावंड थोडे आसात पूण असले ग्रावंड आमच्या गोंयांत ना फकत 2च ग्रावंड आसात एक आमचो मनोहर पारेकार नावेली हो एक ग्रावंड आसा तसोच आमचो एक दुसरो ग्रावंड नवताक आसा आनिकूय ग्रावंडाची आमकां गरज आसा म्हणटच आमी रिक्वेस्ट करतले आमचे गोंयचे सारके लागीं आनी एक 2 तरी ग्रावंड करता 5-0 जिंकले तुम्ही किती दिसता आयज पयल्या सुवातेर वेन गॉड यूज टू बी विथ अस हू कॅन बी अगेन्स्ट अस इतल्यान म्हणून जाता म्हाका गॉड डेफिनेटली हेल्प अस इन विनिंग दीस मॅच इट वॉज अ व्हेरी टफ मॅच Cana Benaulim played very well. It was do or die situation, but our boys did well. Playing 3 matches continuously was a great task. So I had to see which player is fit and accordingly I had to fill them. And the rest the boys did on the field. A big hand to all the boys. So what about this ground? Yes sir. The futsal ground, this Ground is very good. We don't have many in Goa. This is the second successive year we are reaching the finals. Last year we lost, but this year we won it. So I'm very happy for the boys. That's it. Sir, what is the message for the young budding stars? Message for the young boys: futsal is a game where you develop technically, and football you have to develop is tactically. So young boys should start with futsal because it helps in encouraging and enhancing your skills, individual skills. That will help you to play football on a bigger level. फुटसालचं वर्ड सरतलो जाल्यार ग्रावंड जायन ग्रावंड कमी आसा आमचे कडेन ग्रावंड कमी आहा गव्हर्मेंटान खूब सपोर्ट करूंक जाय फुटसालाक कित्याक आतां जरी तर 11 सायड टीम घालतलो जाल्यार भुरग्यांक मेवना मेन थिंग स्कुलाक ट्युशनाक आमकां इवन अंडर 14 घालतलो जाल्यार 11 भुरगे मेवना सारके म्हणटकच फुटसाल एनकरेज करूंक जाय भुरग्यांक ल्हान आसतना खेळपाक फुटबॉल सर नांव घेत नांव कितें म्हाजें नांव फ्रँकी मेंडोन्सा आनी फुटसाल आदींच हांवें फुटसाल लायसन्सूय केलां सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू लर्न मोर अबाउट फुटसाल एंड गेट इट इन टू द गेम